वाड्याचे बाला पंचायत मेंबर त्याप्रमाणे आजी सरपंचही जाऊन गेले आणि या वाड्यात त्यांनी भरघोस रस्त्याची कामां कोणाक देणा घेणा किंवा अशी मदत करून अशा पद्धतीने त्यांनी खूप कामां केल्ली आसत. या फुडें तो करतलो अशी आमकां तेची पूर्ण खात्री आसा आणि या फुडें तो जर फुडल्या ताका इलेक्शनाक रोवलो जायत जाल्यार आमी ताका भर आमच्या वाड्यातर्फे आणि इतर लोकांतर्फे ताका मतदान करून आमी ताका जिखून हाडटलो अशी आमची सगळ्यांची कळकळीची तेचे कडेन विनंती आहा. आणि ह्या फुडें त्यांनी जर आमची कामां ह्या फुडें केली जाय जाल्यार आमी तेच्या पूर्ण फाटीमागे आसतले. आणि अशा पद्दतीन आज तो कार्य जो करता तसो आज 1961 साला पासून हय कोण मंत्री जाले किंवा सरपंच जाले आमदार जाले मेंबर जाले यांच्यानी आमच्या वाड्यातर्फे म्हणतात कांयच केला ना. तर आज बाला या प्रकरणात पडल्यामुळे त्यांनी आमच्या वाड्यातर्फे खूपशी कामां केली. गरीब लोकांक लहान मोठ्या लोकांक असे लहान लहान इस्कॉलाचे भुरगे खेळपी असले यांका बी मदत करून त्यांनी फुडल्या व्यवहाराक त्यांनी बरोच सपोर्ट करून दिल्लो आसा. त्याप्रमाणे आम्ही त्याची या फुडेंही सगळे बहुमतांनी ताका निवडून दिले. आज इतके भाव बहीण हांगासर जमलेले आसात आणि आज आमचो प्रशांत बाला आमच्या पंचायतसून आम्ही ताका सगळ्यांनी भरघोस मतां घालून निवडून दिली आणि तो आज प्रत्येक वेळा प्रत्येक शेतकऱ्याक कोणाची काही अडचणी आसत ताका तो प्रत्येक वेळा मदत करता. आणि ह्याच्या पयलीं ह्या 5 वर्सात तर खरोखरच ही मदत आमकां मेळटा अशी ही आमकां समोर दिसता. पूण ह्याच्या पयलीं जे कोण पंच सुद्दां निवडून दिले तेंच्यांनी कांयच आमकां मदत कसलीच शेतकऱ्याकय करूंक ना आणि कोणाकच करूंक ना आसा. त्या वेळार मी इतक्या देवा एका गणपतीक आणि ते आमचे देवी सातेरी गिरेबताक स्मरून आणि त्या गायडकाराक स्मरून सगळ्यांक विनंती करता की जसो ह्यो आपल्या प्रमाणे आपले जसं प्रत्येक व्यक्तीक आपल्या प्रमाणे मदत करतात त्याप्रमाणे तुम्ही सुद्धा त्याच्या फाटीशी रावान ताका मदत करून ताका तसोच हात दिवचो आणि तसो तुमकां दिता त्याप्रमाणे ताका यशाचो तोरो दिवचो अशी तुमच्याकडे मागणी मागतात की मागणी तुम्ही पूर्ण करची आणि त्याची इच्छा परिपूर्ण करून आमकां सगळ्यांक अशीच त्यांनी हेल्प करून सगळ्यांचं कल्याण करता. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज पेडणे तालुका हो ह्या तालुक्यान मेन प्रामुख्यान म्हणटात तशें शेतकरी हो तालुका आहा. खुबशे जायते हांगासर आमचे शेतकरी आसा जे पावस लागलो म्हणटकच आपापल्या जे शेती आसा ती एक शेती करपाक सगळे फुडें सरतात. काही जे शेतकऱ्यांक खूब अडचणी येतात आणि आयज आमी ह्या जेन्ना आमकां निवडून हाडटात तेंच्या पर्यंत एक आमकां दिसता की आमच्या एक लोकांक एक मदत मेळचो आणि तांकां एक सपोर्ट मेळचो जेणे करून जे शेतकऱ्यांक जो कितें भार आसा तो एक तितल्याक तितलो एक आमी एक तांकां एक सपोर्ट दिवन मातसो तितलो भार तेंचो एक कमी करपाक. त्या दृश्टीकोनान गेली आतां 4-5 वर्सां जालीं आमच्या जे शेतकऱ्यांक जे मागीर नांगरणी आसूं कापणी आसूं किंवा इतर जे वस्तू आसात जे शेतीक लागतात तो आमी तांकां दिवपाचो एक प्रयत्न करता. त्या दृश्टीकोनान आयज आमी हांगासर आमी एक सारें वांटप केल्लें आसा आणि आयज हांव म्हाज्या शेतकरी सगळ्या भावांक आणि आमच्या भगिनींक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जाका कोणाक खरीच शेती करपाची उमेद आसा आनी शेती करपाक सोदता जाल्यार तेंच्यांनी कितें मदत आसा जाल्यार अवश्य आमच्या पर्यंत येवचें किंवा म्हाज्या ऑफिसान आमचे भुरगे आसतात तेंच्यांनी एक सांगचें तांकां कितें अडचण आहा कितें विशय आहा जाल्यार. सो आयज एक ल्हानसो एक उपक्रम आमच्या शेतकऱ्यांक मदत करचो. हांव सरकाराकूय एक विनंती करता की खरेंच आमकां शेतकऱ्यांक जेन्ना आमी सपोर्ट जर दीत आर्थीक पाठबळ किंवा आनी बाकीच्याय विशयाक लागून तरच ही शेती आमी टिकोवंक शकता. फालींच आमी पळोवपाक गेल्यार फाटल्या 2-4 म्हयन्या पयलीं अशेंच व्हडलो एक मोठ्या संख्येन उजो लागून सगळे काजू कोणाचे सगळे जळोन गेले खाक जाल्ले. सो अशेंच जेन्ना आमचे जे शेतकरी येयल्ले जे काजू डोंगरवाले आमकां कितें तरी आर्थीक मदत मेळची म्हणून ह्या प्रसार माध्यमांतसून हांवें ह्यो विशय घेतलेलो हातीन आनी तेन्ना हेचो ताबडतोब दखल घेवन माननीय आमदार जी दारोलकर हांच्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांक जायतो दिलासो दिल्लो आहा तांकां एक आर्थीक मदत केल्ली आसा. हांव खरोखरच तेंचे धन्यवाद करता. तशेंच मांद्रे पंचायतीन जेन्ना हो विशय येयलो तेन्ना त्या पंचायतीन आमी एक ठराव घेतलो जे कोणाचे काजू जळ्ळ्या तांकां एक मदत करची म्हणून त्या दृश्टीकोनान तो सुद्दां एक ठराव घेवन जे एफेक्टेड जे कोणाचे काजू जळ्ळ्या तांकां आमी कितें ना फूल थंय पाकळी एक मदत करपाचो प्रयत्न केला आनी तांकां मदत केला. सो त्याच पद्दतीन आयज हांव परतून एकदां सांगूंक इच्छिता की जेन्ना शेतकरी हांकां सपोर्ट हो म्हाजो सदोदीत आसतलो तांकां कितें अडचणी आहात कितें विशय आसा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत येवचो. इवन तेंच्यांनी जर नांगरणी केल्या
आनी तांकां जर कितें मदत जाय पडटा ह्या गोश्टीन जाल्यार अवश्य तेंच्यांनी येवचो आनी धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.